चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. दिसता न्हू आयच्या मणका मतें कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज म्हज्या सांगाताक तियात्राचो बरोवणार आनी दिग्दर्शपी सेल्विन फेर्नांडीस आसा. सेल्विन द सिवोली ह्या नांवान ताका सगळ्यो वळखतात. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत सेल्विन बाब माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. खरेंच खूब बरें दिसता कारण नवे भुरगे पालकाचेर येतात. हांव सेल्विनाकूय नवोच म्हणटा कारण जे भाशेन जे उर्बेन जे उमेदीन ताणें ह्या पालकाचेर पावो दवरला हो ताचो पावो हो ताचो वावर सदांच फळादीक जावचो आनी जिवा उरचो जिवाळ जावचो जाणें करून ताणें फुडाराक ह्या पालकाची बरे भाशेन सेवा करची हीच आमची अपेक्षा आनीक होच आमचो विस्वास आमी दोळ्या मुखार दवरून सेल्विना सांगाताक धाकटीशी भासाभास करता. सेल्विन बाब हो तियात्र फाटल्या सिजनांत तुवें एक तियात्र हाडलो आतां नवोय तियात्र तूं मुखार कोत्ता म्हणटच एक रायटर डायरेक्टर कसो मुखार वचपाची येवजण तुका तुज्या मनांत कशी आयली? ओके, हांव ल्हानूच आसतना हांव इस्कॉलाक वयता त्या वक्तार तेन्ना सावन म्हाका आर्ट आसली म्हणजे तियात्रान नाचपाची कातारां म्हणपाची आनी इस्कॉलान हांव सदांच फर्स्ट सेकेंड हे प्रायज आसतालेंच म्हाका. जेन्ना लोकांनी म्हाका थोडी उर्बा दिली बाबा तूं कातार बरो म्हणटा ओके एक्टिंगूय म्हणजे धाकटे प्लेज जाताले थोडे आमच्या वाड्यान जावं इस्कॉलांनी वा तितून हांव सदांच भाग घेतालो आनी हांव मातसो फुडें सरपाक बी येतालो गो. मागीर टिचरी म्हाका येताल्यो तुजेच्यान जातलें कर रे आनी कोण मेळनासलो म्हणून म्हाका दुखलताली. मागीर तिंचो सान सुरवात जाली. मागीर आमच्या गांवान एक रेजिनाल्ड देशवाले म्हणून तियात्र बरयता तेज्या तियात्रान कातार म्हटलें. कातार म्हणून लोकांनी सारको म्हाका वाखाणलो आनी तिंचो वर्सान मागीर म्हणूंक लागलो तुवें तियात्रय काडूंक जाय म्हाका. हांवें म्हटलें हांव तियात्र तेन्ना बरोवंक नको आसलो तितलो. मागीर हो फुडें म्हणजे कातारां म्हणूंक लागलो तियात्र पळोवन मागीर थोडें मातशें शिकलो ओके. आनी मागीर आयज मागीर थोडे वखदान थोड्या तेंपान हांव मागीर एक तियात्र बरयलो हे गावे पेकोयात. तो बरो जालो पूण मातशें बरोवपान मातशें मिस्टेकी जाल्ल्यो पूण हांव भियोंक ना. फुडें सरलो कोणाचो आदार घेतलो. म्हाजो मामा तियात्रीस्ट दोमनीक दे कालांगूट म्हणून तेजो मातसो आदार घेतलो आनी तो तियात्र बरयलो आनी आयज हांव ह्या जाग्यार आसा. खरेंच खूब बरें दिसता. सेल्विन तुवें फाटल्या तियात्राचें आनी आतांच्या नव्या तियात्राचें आमच्या ऑडियन्साक नांव सांगत जाल्यार बरें दिसता. येस, फाटलो म्हाजो तियात्र चलतालो फाटल्यान वळोन पळय. फाटल्यान लूक बिहायंड सी ओके. तो तियात्र बरो गाजलो बरो नांव जालें त्या तियात्राक सारको आनी तितून आसले आमची प्रोफेशनल सिंगर्सां जावं अनिल ओल्गा आनी मार्कूस ते सगळे आसले आनी टोनी आसलो आनी बरो जालो आनिकूय तो चलपाचो. पूण मागीर म्हाजे एक्टर थोडे लंडनाक गेले आनी मागीर थोडे म्हणूंक लागले मागीर ते सिंगर्स ना जाल्यार आमकां करूंक मेळना कित्याक ते लोक तांकांच पळोवन येतात. मागीर हांवें चिंतलें आनी मागीर थोडे एक्टरां मागीर दुसऱ्या शोवानूय गेलीं मागीर ते हांवें बंद उडयलो गो. पूण तरी म्हाका तो फुडें तोच तियात्र दाखय म्हणटात ते आतां. पूण आतां तूं फाटल्यान वळोन पळय नाका. फाटल्यान वळोन पळय जालें आतां जाता तितलो फुडें. येस. आतां नव्या तियात्राचें नांव कितें? कर्तुबाचें चित्र. म्हणजे तांच्या ते फाटल्यान गेल्यात तांचें कर्तुबाचें चित्र? ना तें कांयच ना. हें आतां कर्तुबाचें चित्र म्हणजे तूं कर्तुबां जायते कोत्ता भितर पूण आमी लोकांच्या नदरेक दिसना. पूण जेन्ना लोकांचे नदरेक येता तेन्ना ताणें इतलें अशें ही कर्तुबां केल्या ती नदरेक येता मागीर तशी. म्हणजे ती कर्तुबां बरीं जावं येता वायटूय जावंक शकता.
कारण कर्तुबां जायते भाशेचे आसतात. हय खूब भाशेचे आसता. हय थोडी आमकां दिश्टी पडनात पूण तांच्या स्वभावांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. हांव तुका सुरवातेकूच ही कार्यावळ सुरू करता आसतनाच ह्या तुज्या नव्या तियात्रा पासत व्हड आनीक व्हड यश हांव येता. कारण जे भाशेन तुजें चिंतनां तुजें मन आसा असोच जरी तर तूं मुखार गेलो जाल्यार मुखार खूब लांब आसा आनी खूब लांब वचपाची गरज आसा. कारण रायटर डायरेक्टर हे सदांच तशेंच उरनात. जशे जशे दीस येतात तशे तशे दुसरो डायरेक्टर मुखार वचत रावता पूण फाटल्यान येवपाची गरज आसा. आनीक आयज खेरीतपणी एक नॉर्थ सायडींतल्यान तुवें एक बरो खांद मारला आनी बरो तूं मुखार गेला. आतां तुज्या फाटल्या तियात्राचेर नदर मारतलो जाल्यार ते तियात्राची काणी कशी कितें आसली? फाटल्या हांव चडशा गांवच्याच घेवन तियात्र करतालो हे. आनी हांवें आतां हो म्हाजो आतां 27th तियात्र. वाव. हो आतां कोरोबाची 27. हांव ल्हानपणी करीत येयला तियात्र पूण त्या गांवांत तूं फकत गांवानूच गांवानूच करतालो. हो भायर हांव करिनासलो. एकदांच हांवें बॅटी आल्वारीस आनी रुजारियो बेनावलीकर तांकां घेवन हांवें तियात्र केल्लो. हय तशें. आनी गांवानूच मागीर हांवें चिंतलें अरे एकूच तियात्र जाता आनी हेचे प्रयोग करूंक जाय नाल्यार ते स्टोरी बरोवन कांयच फायदो ना कळ्ळो न्हू. म्हणजे आतांय तूं कोत्ता तो तुमच्या गांवच्या फेस्ताक पयलो? ना तो सदांच लास्ट आसता. आतां फेस्ताक म्हणजे मेयाक आमचें फेस्त जाता 8 तारखेर सापेदरूचें. तेन्ना मागीर तो लास्ट तियात्र मागीर थंय जाता. म्हणजे आमच्या शिवोलेच्या भावांनो आनी भयणांनो हे पावटी तुमकां एक फिनीश प्रॉडक्ट म्हणजे आतां रोखडोच सेल्विनाचो तियात्र सुरू जाता आनी तो बरो पॉलिश जावन तुमकां एक फिनीश प्रॉडक्ट म्हणजे फिनीश तियात्र फेस्ताक मेवतलो. आनी हो तियात्र न्हू हांव बेस्ट तियात्र पळोवचो लोकांनी. पूण फाटल्यान वळोन पळय तेज्याकी बरो स्टोरी हांवें डिफरंट बरयल्या पूण लोकांनी येवन पळोवचो तो म्हणून मागता. सेल्वीन तुज्या थोड्या तियात्राची नांवां तुका उगडास आसा जाल्यार? पयलो तियात्र म्हाजो हे गावे पेकोयात. मागीर चोनरीम कुपांनी लिपलो. मागीर अशें घडोवंक फावना हे गावे पेकोयात. मागीर मनशाक मुर्तोच वालोर. फाटल्यान पळय. मागीर आनी जायती आसा. खरेंच. आतां कांतारां तूं भुरगेपणांत तुवें सुरवात केली. आतां ही कांतारां कोण कंपोज करता? तूंच? पयलो म्हाजो मामा दोमणीक दे कालांगूट हो म्हाका बरोवन दितालो. तो सांगता त्या विशयाचेर बरोवन दितालो. आनी तेज्या कांतारा वरवीं हांव पयलो स्टेजीर तेजेच कांतार म्हणूनच वयर सरला. ओके. आतां बरयता हांव तियात्रूय बरयता कांतारांय बरयता. ओके. पूण स्टार्ट तेणें म्हाका सुरवात म्हणजे चल फुडें वच हांव तुका कांतार दिता तेणें दिली म्हणून आयज हांव ह्या पालकार पावलो. आयज जायतीं सर्तींनी तियात्र जातात. कॉम्पिटिशन कला अकादमी कॉम्पिटिशन जाता जायतीं. तूं केन्ना तरी ह्या सर्तींनी वांटे हय घेतला भाग घेतला हांवें. तो तियात्र म्हाजो हो उजो केन्ना पालवतलो हो योग. मागीर आमचो आतां मनशाक मुर्तोच वालोर हे 2 तियात्र केल्या. आनी गाव्याक वकोच जा हे 3 तियात्र जाले म्हाजे. पूण तातूंतलो अनुभव कितें की आयज कमर्शियल तियात्र जाता आनी सर्तींतलो तियात्र जाता हाचे मदलो फरक कितें दिश्टी? फरक जायतो आहा. तिंचोर तुका मिनिमम 4 कान घालूंकूच जाय आनी इंटर म्हणजे सारकें संबोध पाडतीनूच ती कॉमेडी इंटर हें आसोंक जाय संबोध आसोंक जाय ते पाडती. हांगा आतां प्रोफेशनल तियात्रांत कितें जाता एक स्टोरी तुजी वयता आनी कॉमेडी रस्त्यार बोलतीच वयता तें डिफरंट जाता. आनी एका आदीं कशें आसतालें तियात्र आमचे तियात्राक एके पड्ड्याक 3 सिनी वा 4 सिनी आसताल्यो आनी कांत आसताले ताका आनी ताका ती कॉमेडी लिंक आसताली. आतां तशें ना. आतां ह्यो घराचो पड्डो जालो कॉमेडी घातली कांतारां जाली. नो बट जे भाशेन आतां आमी नदर मारता आसतना तुमचेच तेच वाटेचो आलेशीन मोर्जे तोवूय सर्तींनी वेता आनी तेच तियात्र तो कॉमर्शियली लोकां मुखार हाडटा. जायते फावटी तो आसा तसोच तियात्र दवरपाचो प्रयत्न करता की तुका दिसता की हो सायड शो रस्त्यार करपाची गरज आसा अशी? गरज ना. पार्टीनूय करूंक जाता सारको. तितून सान तुजी कॉमेडी करूंक जाता न्हू. रस्त्यारूच हाडपाची गरज ना. गरज ना.
कारण आमकां तियात्राचो जो फॉर्मेट आसा तो वेगळो आसा. वेगळो आसा. तियात्रांनी ही रस्त्याचेर कॉमेडी आदीं हांवें तर पळोवंक ना. गरज पडली जाल्यार ते पार्टींतल्या ती कॉमेडी हय ते रस्त्यार येताले आनी रस्त्यार खंय तरी मेळोन थोडी भोव भासाभास जाताली आनी तो तियात्र ते भशेन चलतालो. आतां इंटरॅक्टीव जे भशेन तूं म्हणटा तें सगळें जाता कारण दुओ दुएट ट्रिओ क्वॉर्टेट हें सगळें. आतां हो तियात्र फॉर्मेट मातसो हालोवप आनी तातूंत रस्त्यार कॉमेडी घालप हें तुज्या मनान कितलें सारकें आसा? कॉमेडी आतां पळय आतां एकल्याची एक थिंकींग आसता न्हू. आतां म्हाका दिसता कितें आतांचे तियात्र रस्त्याचेरूच जाता. रस्त्याचेर कॉमेडी जाता आनी हे जबरशे पाडतीन पळोवंक आमकां मेळना कशें. पण हांव जाणा ते एक मारियो मेनेजीस तो बरो हें करतालो म्हणजे पाडतीनूच कॉमेडी हाडटालो आनी जाय तेन्ना रस्त्यारूय हाडटालो तो. पण हांवें खूब तियात्र पळयला तेजे. पूण म्हाका दिसता पाडतीन घाल्ल्यार आनी लोकांक हांसयल्यार खूब बरें जातलें. नो पण जायते फावटी जे कॉमेडियन तूं हाडटा तांचो डिमांड आसता की आमी रस्त्यार करतात. तुज्या मुखार तशें कितें तरी? ना म्हाका तो हें केन्ना जावंक ना. पूण म्हाज्या हितून चडशें हांव पाडतीनूच घालता कॉमेडी आनी तें म्हणटा कितें एक रस्त्यार हाडूंक जाय जाल्यार गरज पडटा जाल्यार ओके. नाजाल्यार ते मागीर गार्डनानूय दाखोवंक शकता. एवरी टायम रस्त्यार नाका मातशें गार्डनानूय तरी एटलिस्ट कितें आहा तें दाखोवंक न्ही मातशें हें म्हणून. म्हणजे तो स्टोरी आनी तो दुसरो प्लॉट दुसरे भाशेन चलता दोनूय पॅरलल अशें? हय चलता म्हणजे आतां पळय आतां ह्या तियात्र जाता त्या हिसपान कॉमेडी लिंक आसता आनी ती पाडतीन कॉमेडी लिंक आसतात. पूण तरी आसतना रस्त्यार दुसरी तांणी कॉमेडी आसता. ना पूण तेजी गरज आसा तियात्र मुखार वचोंक? गरज पळय आयज काल प्रोफेशनल कॉमेडियनांकूच सोदता सगळे जाण. ना पण हांव कितें म्हणटा की समज कारण हांवें तुका नवोच म्हणलो कारण कॉमर्शियल हितूंक तूं एक नवें तुवें पावल दवरलां. हो म्हाका दिसता तुजो दुसरो तियात्र कॉमर्शियल तिसरो तियात्र हो तुजो तिसरो तियात्र. म्हणटच तुज्या मना प्रमाणे तियात्रांचो दर्जो अदीक वाडटलो जाल्यार जे फाटल्या दिसांनी कितें जालां तेंच आयज आमकां गरज आसा काय आमी तो दर्जो वाडोवंक कितें तरी वेगळें करपाची गरज आसा? वेगळें करपाची खूब गरज आसा. लोकांक तेंच नाका मातशें समथींग डिफरंट कितें तरी दाखोवंक जाय. म्हणजे नॉवलां म्हणूंक जाता. नॉवलां म्हणजे आतां जप करून आतां पळय फाटल्या दिसांनी मिलाग्रे चांदराचो तियात्र आसलो. म्हणजे डिफरंट आनी कितें दाखयलां. मागीर आमचो कॉमेडियन ब्रायन डिफरंट दाखोवंक तयार केला. तो हें दाखोवंक जाय एक्चुअली नाल्यार ती चाल तो हीच उत्ता. पूण हालींच्या काळांत आमकां चडशें घोराब्याची स्टोरी सोडली जाल्यार बाकीच्यो स्टोरी दिसनात. ना फकत माय सून आनी तेच दिसता. पूण सोशल इश्यूज हाडूंक जाय. आतां म्हाज्या तियात्रांत सोशल इश्यूज चड आसता. ह्या विशयाचेर हांव बरयता. नाजाल्यार ते फॅमिली तेंच लोकांक नाका न्हू. समथींग कितें घडटा थोड्यांक लोकांक खबरूच आसना कितें आरे हे आतां तियात्र पळोवन म्हाका कळलें अशें म्हणोंक जाय. नाल्यार तोच तर स्टोरी दाखय त्यात घोराब्याच्यो आनी त्यो कॉमन आसता न्हू त्यो सोशल इश्यूज तर दाखयले जाल्यार मातशें बरें जातलें. लोकांकूय आयडिया मेळटली शिकोन घरा वचून कितें करपाक. आमी मातशें एक स्टेप फाटल्यान वेता की फाटल्यान वळोन पळय हो तुजो तियात्र जो जाला त्या तियात्रांत लोकांक तुजे बद्दल तुजे बरोवपाच्या बद्दल कितें बरें दिसलां जे उद्देशीं लोक तुज्या फुड्यांत आयलो आनी म्हणलें सेल्वीन ओके स्टोरी लायन स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट म्हणून हांवें म्हटलें ताणें. आनी कांतरां तितल्यात बऱ्या टॉपिकाचेर बरें म्युजीक आनी बरे कांत हांवें 5 कांत घातलेले आनी दुयेटां 2 दुयेटां 2 सोलो 2 त्रियो अशें घातलेले आनी पॉलिटिकल तशें घातलेले. पूण स्टोरी लायन लोकांक बरी लागली आनी ते म्हणलें फुडल्या वर्सा तुजो तियात्र म्हाका जाय. म्हण तुका तुजो तो तियात्र पळोवन बूक जाला? आतां ऑलरेडी जालें म्हाजें बूक. 8 शोज बूक जाले आतां. पूण त्याच गांवांनी जाल्या ज्या गांवांत तुवें तियात्र केलें. म्हणटच आमची ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत जायते जाणांक समजतलें सेल्वीन द सिवोली हो कोण. कारण फकत जे पेपराचेर छापून येता ताचे परस हें वेगळें
कितें तरी वेगळें म्हणटच हातून आमी जी भासाभास करतात तिवूय लोकांक समजता. आतां नव्या तियात्रा पासत लोकांक तुजो संदेश कितें वचोंक जाय? हो तियात्र तुमी येवंक जाय पळोवपाक आनी हो तियात्रान कितें तरी तुमी शिकून वचोंक जाय. आनी हो तियात्र तुमी पळयत जाल्यार वेगळेच तरेन हांवें बरयला तो. कांत घातल्या 4 हाचो आनी कातरां ह्या फावटी डिफरंट आहा. मातशें येवन पळोवची तुमी. थोडे लोक म्हणटा कितें नेवो डायरेक्टर कितें आसतलें. ना तुजो वावर 27 तियात्र म्हणल्यार तितलें सोंपें न्हू. पूण थोडे कितें समजता थोडे गांवांनी वता ते भुरग्यांचें कितें तियात्र आसतलें ते ओके कोण नांव आसता तीच तांकां तियात्र जाय. पूण हांव म्हणटा कितें आमकां एकूच चान्स दी. आमकां 2-3 चान्स नाका. एकूच चान्स दी. एकदांच म्हाजो तियात्र व्हर आनी पळय कितें डिफरंट आहा कितें डिफरंट मेळटा तें. आमी सेल्वीन मातशें दुसरे भशेन उलोवया. तें म्हटल्यार आयज गोंयांत चडशे तियात्र जायनात पूण UK जायतेच तियात्र जातात. जायतेच तियात्र घडोवन येतात. पूण गोंयचो तियात्रांचो दर्जो कमी जाला म्हणून जायना काय गोंयांत ते तियात्र पळोवंक लोक येनात? गोंयांत तियात्र लोक पळोवंक येताच. हावसफूल जाताच. दुबाव ना. UKचे बरी खबर आहा. तिंचोरूय जावंकूच जाय कित्याक आमचे गोंयकारूच तीं आहा म्हणून जाता इतले सुबेज जावंक जाय तिंचो आनी गोंयानूय जावंक जाय. पूण तुवें हॉलांनी तियात्र केल्यात तातूंत तुका कितें तरी ना हांवें हॉलान केन्ना करूंक ना. लोक म्हणटालो कित्याक घालूंक ना सगळें तुवें गांवानूच केल्याय तेन्ना योग तरी घालचो आसलो एक वेट बेस्ट आनीक नांव जातलें. पूण एकदां केन्ना पब्लीक जायना नया भुरग्यांक जायना ओके आनी तेच तोंडां पळोवंक सोदतात ते एक्टर आसत जाल्यार लोकांच्या आवडीचे ते आहा जाल्यार येतात नाल्यार येना. पूण हांव कितें म्हणटा एकूच आमकां चान्स दियात आनी पळोवंक येयात कसो लागलो तो पळोवपाक आनी आमकां सांगात. कारण सुरवातेक उलयता आसतना तुज्या तोंडांतल्यान आनीक एक गजाल भायर सरल्या ती म्हळ्यार तुवें कितें म्हटलां की आपणाक आनीक शो करूंक योग आसलो करूंक जातालें पूण कलाकार दुसऱ्या तियात्रांनी बूक जाले आनीक ते परदेसांत गेले. पूण हे पाटी तुजे जे कलाकार आसात ते तुका बरोबर रावतले? हय एक्टर्स रावतले. सिंगर सांगूंक जायना. सिंगरांक आनीकूय दुसरे तियात्र घेतलेले आहा तेंच्यांनी. पूण एडजस्ट करतलो म्हणजे तो फर्स्ट हाफ करून सेकंड हाफाक म्हाका येतलो तो हांव उलयला तेंचेशी. पूण समज परदेसांत गेले जाल्यार? परदेसांत गेले जाल्यार हांव कॉन्ट्रॅक्टराक पयलोच सांगता बाबा हे दोग एक्टर आसचे ना. पयलेच सांगून दवरता अमको एक्टर वो सिंगर पावचो ना. मागीर तांकां सांगल्यार बरें न्हू मागीर तिंचोर येवन मागीर अरे सिंगरूच ना. पूण सेल्वीन जी समरी तयार करतात जेन्ना हे फर्स्ट हाफाक सेकंड हाफाक येतात तेन्ना हो बदल करपाची तयारी दवरूनच तूं समरी तयार करता? बदल करचेच पडटा. केन्नाय ते फर्स्ट हाफाक पावत ना. सामरी बरयला ते भाशेन पावत ना. सेकंड हाफाक बरें लास्ट पावता ते सेकंड लास्ट पड्ड्याक पावतात ते भाशेन तांकां करचें पडटा. पूण पार्टींतले तुजे कलाकार जेन्ना तीं कांतारां म्हणटात तांकां तांचो एडजस्टमेंट कितें जाता? ते फिक्सच आसता ते पार्टींतल्या पार्टीकूच आसता आनी कांतारांय म्हणटा ते. पूण तांची कांतारां वयर सकयल केलीं जाल्यार तांकां न्हेसोंक ना तेंची हांव कांय करिना फकत 1-2 स्पेस दवरता हांव 2-3 अशे नाल्यार मागीर कोण पार्टीक चोड ना ताका घालता थिंचोर नाल्यार ते घालता म्हणजे स्पेस तशें दवरले आसता 1 2 3 थर्ड घालिना हांव 1 2 1 2 अशें करून करता आनी 2-3 स्पेसीस दवरता तांकां. तुजे गांवचे कितले भुरगे तुज्या तियात्रांनी न्हेसतात? म्हाजे गांवचे तर एकलेच बायल आसली एकले आमचे शेवलेची तो हे खूब फाटल्या तियात्रांनी खूब आसले मागीर ते आपल्या कामाक लागून गेले मागीर ते. आनी आतां नव्या तियात्रान? आतां नव्या तियात्र आतांचे आहा ते चडशे सालसेटचेच कुर्तोरचेच सगळे कुर्तोरी. हय तिंच्या तीच मागीर ते प्रॅक्टिसीक मातशें बरें पडटा मागीर. येस म्हणटच ते आपलो तियात्र जाल्ल्या भशेन खान मारून? हय ते आपलो तियात्र जाल्ल्या भशेन खान मारता आनी बरें परफॉर्मन्स दिवंक आवडटा ते. हे पावटी तुजो तियात्र हॉलांनी आसतलो? शुअर 100%. एटलीस्ट हांव मार्गांव 2 शो तरी घालतलोच कित्याक लास्ट टायम 2 तियात्राक म्हणून गेले कित्याक तुमकां जाल्यार आपूण स्पॉन्सर तरी दिवपाचो तुवें सांगूंक जालें एकूच उतर म्हणूंक जालें पूण स्पॉन्सर दीत ना दीत तें मातशें फाटीं फुडें जाता न्हू पूण तेणें दिवंक जाय न्हू बाबा सांगूंक जाय चल तूं घालूंक सोदताय जाल्यार आपूण तुका आदार दिता म्हणून. सेल्वीन एक तियात्र उबो करतलो जाल्यार कितलो सुमार देस्पेस येता? देस्पेस म्हणजे एक्टरांचे वाटेन सगळो मागीर तितून एड आसता मागीर तेंचे रिफ्रेशमेंट आसता प्रॅक्टिसींग आसता मागीर तेंचे पेट्रोल आनी एक एका तियात्र वाटल्यार हें करपाक 30-40,000 जाता.
30-40,000 शो घालूंक शोची रेट हय 40,000 40,000 जाता पूण रिहर्सलींग जायतो ते स्पेस रिहर्सलिंग जाता कित्याक तांकां च्या आसता रिफ्रेशन आसता एवरी टायम तांकां हाडचें पडटा मागीर आतां हे पावटी तुवें तुजे संगीतकार कोण आसात क्रिस तो ट्रम्पेटर मेन वाजयतलो पंचवाडीचो पंचवाडीचो आनी मागीर ताका आमचो सॅक्साफोन वाजयतलो जुजे म्हणून एकलो ते लास्ट टायम म्हणजे बँड आसलें सेम आसलें सेम बँड आनी ते सारकें उमेदीन येता केन्ना भायर सरतलो ती ते बरें पयलेच उमेदीन रावता म्हणजे तुज्यो रिहर्सली कितले आदीं कॉमेस जातात म्हाज्यो 15 दीस आदीं 15 दीस पयलीं तांकां स्क्रिप्ट दिता म्हयन्या पयलीं स्क्रिप्ट दिता आनी 15 दीस तांकां स्टडी करपाक हें दिता आनी मागीर एक प्रॅक्टीस मारता वाचता पयलें आनी मागीर स्टार्ट करता प्रॅक्टीस एक तियात्र तयार करतलो म्हणजे एक स्क्रिप्ट बरयतलो जाल्यार कितले दीस लागतात एक स्क्रिप्ट बरयता तुजो प्लॉट सारको तूं जाणाय जाल्यार म्हाका एक म्हयनोभर लागता म्हयनोभर म्हणजे सगळे कांत बीन सगळे कांत बाब धरून हय म्हाका सर्वीन म्हजें मन म्हाका सांगता की तुज्या लक्षान एक खंयचे खांतराच्यो 4 वळे आमच्या ऑडियन्साक सातातोनीची परोब आमच्या फिरगोजेन जाता फेस्ता दिसा शर्माव हांवें आयकोलोलो चितल्या रोडोंक येता जापानाच्या गांवान एकोरी गोडणी गोडटा हें लिसांव तुका म्हाका देखून सितीदान आयका अशें फादर सांगता तुवें आयज मेरेन कितलीं कांतारां बरयलीं सगळीं 30 कांतारां 30 बरयलीं ओके आतां ह्या फुडें तुजो तियात्रांतलो वावर हांवें थोडें म्हटलां की ही वाट अशीच वाटेन मुखारच वचोंक जाय पूण तुज्या मनाची तयारी कितें आसा फुडें तियात्र काडटलो जाल्यार म्हाजो तियात्र चालूच आसतले सिजनाक हांव 3 तियात्र काडटलो 3 आनी मागीर मोदें मागीर हांव हेळूय करतलो हेळू काडूंक चिंता हे फावटी कोरेजमाचोय तियात्र काडूंक चिंता कोरेजमाचो ऑर्डर बरयलो हांवें पूण तो आतां काडटलो घालतलो म्हणजे ह्या तियात्रांच्या मळार तुजी अखंड पावलां आसतलीं हय आसतली म्हणजे म्हजो अदमास जातलो हांवें केला तो जातलो 100% हांवें एकदां चिंतलें बाब करतलो म्हण हांव करतलोच म्हणजे तुजी तुवें ज्यो स्क्रिप्टी बरयल्यात हांचेर तुवें कितें घेत त्यो तुजे लागीं आसा जायरेटी आसा हँडबिलूय आसा आनी स्क्रिप्टूय हांवें फायल पूण ताचेर केन्ना तरी तुवें चिंतलां की पुस्तकां काडपाचीं पुस्तकाचें आजून हें करूंक ना पूण काडूंक जाय काडल्यार मातशें तें उगडासाक केन्ना तरी कोण तरी करतलो न्हू उगडासाक तरी म्हाजी युट्यूबाचेर म्हाका कांतारां आसा आतां एक पुस्तक काडटलो फुडार काडूंक म्हणजे तूं बेकार आसता तेन्ना तुजें खाशेलपण कितें बेकार हांव चडसो आसना म्हाजें बिजनस आसा हांव डेकोरेटर म्हाजें केटरिंगूय चलता सेल्वीन तुवें गेले ते तियात्रांत म्हणजे तुज्या तियात्रांत तुजे गांवचें एकलेंच आसलें हय तुवें हे पावटी पूण कांतारांक तरी हाडपाचो प्रयत्न केला तुज्या गांवच्यान हाडूंक ह्या पाटी तियात्रान ना तें कित्याक तें दुसरें आनी कितें बिजनस करता तितून तें बिजी आसता ना पूण दुसरे तुमच्या गांवांत जायते कलाकार आहा पूण हांव तांकां आतां म्हाज्या हितून हाडूंक सोदतलो कोरेजमान गांवच्याकूच घालूंक सोदता आनी करूंक सोदता कोरेजमाचो तियात्र कोरेजमाच्या तियात्रांत सगळे गांवचेच आसता कारण जायते पावटी शीण जावंक येता सेल्वीन आपल्या शिवोली नांवान तियात्र करता आनी गांवच्या कोणाकूच घालिना खूब घातले हांवें पयलीं स्टार्टींग पासून हांव घालीत आहा पूण एकल्याक घालता हांव चान्स दिताच सगळ्यांक हो जो तुजो कोरेजमाचो तियात्र येता तातूंत आसतले तुजी आतां ह्या तियात्रा मळार फुडली येवजण कशी कितें आसा आतां हांव चालूच दवरतलो म्हाजी कितें येवजण कितें आहा ती चालूच दवरतलो तियात्र म्हाज्या हांव मुखार व्हरत रावतलो मागीर 3 सिजन आहा ते तियात्र कंटिन्यू दवरतलो सायड बाय सायड म्हाजे बिजनसूय करतलो म्हाजे केटरिंगाचें आहा म्हाजे डेकोरेशनाचें आहा तेका टायम हांव सारको दितलो कितें आहा तो आनी मागीर फुडाराक हांव एक मुवी काडूंक सोदता एक धाकटुली शॉर्ट मुवी काडूंक सोदता आनी तें चिंतलां हांवें म्हणजे ह्या कल्चरल एक्टिविटीनी हय सेट जावपाची तुजी तयारी आसा 100% येस पूण मनांत हाडलां की सर्तीच्या तियात्रांनी केन्ना पार्टिसिपेट जावचें अशें सर्तीच्या म्हणजे कॉम्पिटिशनाचें हय हांव वर्सां घालता म्हाजो कॉम्पिटिशन तियात्र घालता लास्ट टायम म्हाजो मनशाक मरतो वालो कॉम्पिटिशन तियात्र जाल्लो
म्हणटच तें आनी तें दोनूय सगळें चालूच दवरता. तें चालूच दवरता. कॉम्पिटिशन तियात्र घालता तोच हांव मागीर रावणाक चलयता. मागीर तुमी आतां थोडो भोव सेल्वीन फेर्नांडीस, सेल्वीन द शिवोली हाचो थोडो भोव वावर म्हणजे आमी भासाभास करून ताणें कितें केलां आनी तो खंय मेरेन वेतलो हें तुमच्या नदरेक हाडून ताच्या तोंडांतल्यान आमी दिलां. म्हणटच ताचो नवो तियात्र रोखडोच बाजारांत येता आनी हो लोकांच्या मुखार आसतलो. फाटलो ताचो तियात्र फाटल्यान वळोन पळय, होय तियात्र ताणें लोकां मुखार दवरलो, ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेवलो. सेल्वीन, ह्या खिणाक तूं आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुका हें चड आनी चड देव बरें करूं देवता बाब. तुका आनी तुज्या टिमींक सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यानूच आशा बाळगून सेल्विनान हो वावर असोच मुखार व्हरचो ही आशा बाळगून आयची ही मणकामुते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिल. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो, कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो आगो बेगीन कर, तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो यो बेगीन यो. धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि ह्या ओल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप. आगो पण ओलीच आसा मगो ती. पळय पळय हातलान पळय. शी 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 शी. केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूर्ण तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना. दारादारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याच्या ढिगारच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशिया सारे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.